Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पहिले सांगलेले की give us the details of the National Achievement Survey for Education 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 and 20 to 21. Have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years? NAS, whether there are any reviews conducted to ascertain the reasons underlining the learning outcomes of the state? And if because Goa Samagra Shiksha ji booklet ji baisalya at baisalya. It is National Achievement Survey. नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. पळयता आसतना एड्युकेशन सिस्टम 2 पद्दतीत चलता. एक इट इज एन गव्हर्मेंट, सेकंड इज एन गव्हर्मेंट एडेड. ओके. आनी ताज्या भायर इट इज एन अनएडेड इन्स्टिट्यूट. अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना. बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा. आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुअली म्हणजे एवरी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी विद्या समीक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देयर प्रोग्राम आनी एवरी क्वार्टरली आनी विकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतले हे विकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आमी जिओ बेस्ड एटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आता म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान. जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलात रेग्युलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचे सुद्दां रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. इतके तेप टिचरी घेयनासल्यो. स्पीकर सर, तो सांगता कितें खबर आहा? तो सांगता इंटरस्टेट ट्रान्सफर. ताका हेंच लक्षान येना की नॅशनल एवरेजा पेक्षा आमी एखाद्या सब्जेक्टान कमी आहा म्हणटा. आनी आपले स्टेट ट्रान्सफर जर केलो जाल्यार हो स्कोर सुदारतलो म्हणटा. म्हाका हेंच कळना. 70% स्कूल ज्या स्कुलांनी स्टेट ट्रान्सफरीचो इशूच ना. ताका फक्त स्टेट ट्रान्सफर तेजो जर स्पेसिफीक कोणाचे स्टेट ट्रान्सफर उरल्या जाल्यार ताका सांग म्हाज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांग हांव ती करून दिता. म्हाका